आमचो मेन एम आसा म्हणजे की लोकां मदीं हे सेविंग्सा बद्दल चड आनी चड म्हायती दिवप. हल्लीच्या काळार तुमी आयकलेंच आसतलें की लोकांक सगळें इन्फॉर्मेशन सारकें नासता आनी ताज्या मुळे तांकां कोणीय म्हणजे गंडावंक शकता. तेन्ना आमचो मेन एम म्हणटा तो इन्वेस्टर्स एज्युकेशन आनी ऑन दॅट बेजीस ओन्ली आमी आतां हो आमचो चवथो प्रोग्राम. पयलो एक प्रोग्राम आमी केलो विथ मिस्टर निलेश शाह. तो आमी तालिगांव कम्युनिटी हॉलान केलो. थंय आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोकांक जागे मेळना बसपाक. तेन्ना आमी मागीर ठरयलें की आमी अशें इतलो जर रिस्पॉन्स मेळटा जाल्यार वाय डोंट वी परत परत आमी हें कित्याक करचें न्हय म्हणून मागीर आमी एक असोच केलो. मडगांवां केलो. थंय आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आतां आमी हो 2 AMC मोतीलाल ओसवाल आनी ICICI प्रुडेन्शियल हांकां दोग जाणांक घेवन करपाचें ठरयलें.